नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार खबरो विस्तारान. कर्नाटकाचो डीपीआर गोंयाक म्हारग थारपाक शकता. म्हादय प्रकल्प अभ्यास समितीचो निष्कर्ष. कर्नाटकान गोंयाचेर अन्याय करून डीपीआर तयार केला. डीपीआरात केंद्रीय उदक आयोगाची दिशाभूल केल्ल्याचो निष्कर्ष. कळसा बंडुरा प्रकल्पाविशीं अभ्यास करूंक गोंय सरकारान उदका पुरवण खात्याचे मुखेल अभियंते प्रमोद बदामीच्या अध्यक्षतेखाला 14 वांगड्यांची समिती नेमिल्ली. मांद्रे गटारात एकल्याची कूळ मेळ्ळ्या. सोंपला तो रशियन नागरीक अलेक्झांडर म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या. कसो सोंपलो ताचें कारण अजून कळिल्लें ना. ताची कूड पोस्टमॉर्टमाक जीएमसीत धाडला. रिपोर्ट आयल्या उपरांत स्पश्ट जातले. पुलीस तपास चल्ला. मांद्रे पेडणे हांगा एका ट्युरिस्टाचे डेथ बॉडी मेळिल्ले आसात. ताचें नांव अलेक्झांडर आसा. 43 इयर्स त्याची एज आसा. मरणाचे कारण अजून मेरेन कळोंक ना. पोस्टमॉर्टमाचे वेटिंगान आसा सध्या. इन्सिडंट अशें घडला की सांजचे टायमार तो ट्युरिस्ट आसा वचा आसतना ते व्हळार पडलो बॅलन्स वचोन आनी मागीर 108क फोन करून तेका व्हेले अशें लोकल हांचें म्हणणें आसा. आनी मागीर ते व्हेल्या उपरांत डॉक्टरान तेका डेथ म्हणून डिक्लेअर केल्या अशें इन्फॉर्मेशन सद्या मेळटा. हो जो ट्युरिस्ट आसा तो रशियन आसा आनी एज 43 आसा आनी तो जे बॅलन्स वचोन तो त्या व्हळान पडून तेका मरण आयल्याचो सद्या इन्फॉर्मेशन मेळटा. पण डेथ ऑफ कॉज जे कारण जे आसा अजून मेरेन कळोंक ना. पोस्टमॉर्टमाचे रिपोर्टाक वेटिंग करत आसात. सद्या पेडणे पोलीस आनी फुडली जे इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. नवी दिल्ली जावपी भारत पर्व उत्सवात गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शित केला. विकसित गोंय विकसित भारत हे संकल्पनेचेर आदारीत गोंयचो चित्ररथ. तपलोका योग क्षेत्र गोंयची दर्या संपत्ती जल जीवन मिशन आनी हेर दायजाचें दर्शन घडोवन हाडटा. गोंयचे फोंडे वाठारांतले नामनेचे कलाकार सुशांत खेडेकार हांणी हो चित्ररथ तयार केला. Currently, we are standing in front of Goan tableau for 2024, which is being entirely conceptualized and created by Sushant Khedekar, a renowned artist from Goa. As we can see at the tableau, the tractor portion, the tableau is led by a tall statue of Lord Parshurama, also depicting that Govansa Bhumi is also a Parshuram Bhumi, and we can see a very tall statue right on the tractor portion. And this statue is situated at River Mandovi, which depicts unity and diversity in Goa. And followed by, we can see a yoga stamba, which also is representing the harmonious people in Goa and also the unity that Goa follows. It is spread across the we can see the Yog Setu created, which is a architectural brilliance. We can also call it as a engineering brilliance. And we can see various yogasanas and yoga postures which have been created and depicted, which is right in the city art of Pension near River Mandovi. And also we have conceptualized the theme of Har Ghar Jal, which was promoted and started by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and Goa being the very first state to have this mission completed of Har Ghar Jal. So in all, we are having a very tremendous response to this float here in Delhi. Lot of people are visiting the float. They are asking a lot of questions, and we are really loving it. We are handling all the inquiries, and people are just loving to see this tableau. लोकसभा जागा वाटपावेल्यान इंडी अलायन्सात फूट. काँग्रेसीचे बंगालात टीएमसी बरोबर, पंजाबात आपा बरोबर वाजले. टीएमसीची मुख्यमंत्री ममताचे बंगालात टीएमसीचे एकला चलो जाहीर. पंजाबात काँग्रेसी बरोबर टाय अप ना. मुख्यमंत्री मानाची घोषणा. तांचे 40 उमेदवार निश्चित. आता दिल्लीचे सीट शेअरिंगार गोंयांत काँग्रेस आपाचो फुडार. एके वटेन काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी भारत जोडो न्याय यात्रा काडटा जाल्यार दुसरे वटेन इंडी आघाडी फुट्टा. सीट शेअरिंगाचेर चर्चा चल्ल्या म्हूण राहुल गांधी सांगता थंय आसा. पश्चिम बंगाल आनी पंजाबात इंडी आघाडी फुटली. पश्चिम बंगालात काँग्रेस 10-12 सीट मागता. सत्तेर आशिल्ली टीएमसी 2च सीट दिवपाक तयार.
निमाणे पश्चिम बंगालात टीएमसीचे एकला चलो रे म्हूण थंयची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन जाहीर केले. ते वटेन पंजाबात आपण 40 उमेदवारांची लिस्ट तयार केल्या. पंजाबात जिखपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्री भगवंत मान पत्रकार परिशदेत उलयलो. सीट शेअरिंगाचेर चर्चा जावचे पयलींच आपाची इंडीचेर आघाडी. देश में पंजाब का हीरो 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 तो उनका नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं करने वाले. पंजाब में नहीं जा रहे. गोंयांत हे फावट दोन्ही लोकसभा सीट काडटा म्हूण बीजेपी सांगता. काँग्रेसीचे उमेदवार अजून फायनल ना. पंजाब दिल्लीचे सीट शेअरिंगाचेर गोंयचो फुडार. आपान काँग्रेसी कडेन दक्षिण गोंय मागला. दक्षिण गोंय काँग्रेसीचो एके तरेन बाले किल्लो. मात पंजाबात आपान उमेदवार जाहीर करपाक घेतिल्ली आघाडी पळयल्यार इंडी आघाडीचे कांय खरें ना. गोंयचे तांचे सीट शेअरिंगूय सध्या हुमकळा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भेटेचे फाटभुंयेर विधानसभा अधिवेशनाचे शेड्यूल बदलपाचे शिनाल. 6 तारखेर बेतलांत ONGCचे परिशदेचे उक्तावणा उपरांत प्रधानमंत्री वेगवेगळ्या 5 ते 6 प्रकल्पांचे उक्तावण करतलो. मडगांवां सभा जातली. मोदीचे गोंय भेटेचे रजाव दिवन विधानसभा कवळटले म्हूण विरोधकांक हुस्को. मुख्यमंत्री म्हणटा BACचे बसकेत थारतले. प्रधानमंत्री मोदीचे गोंय भेटीचे कारण दिवन विधानसभा अधिवेशन कवळत म्हूण विरोधकांक हुस्को. विरोधी पक्ष फुडारी युरीन तशें ट्विटूय केला. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा कितें ते BACचे मिटिंगेत थारतले. विधानसभा शेड्यूल हालपाचे संकेत. BAC मिटिंगेन डिस्कस जातले. हांव कशें करूंक शकता तो BAC मिटिंग 6th टायमींग ठरोवंक ना अजून. टायमींग PM ऑफिसांतल्यान कन्फर्म जाल्या उपरांत जातलो. त्या ते म्हटलें न्ही 6 तारखेची असेंब्ली BAC मिटींग PMचो पूर्ण कार्यक्रम IECन कितलो जाता, इंडिया एनर्जी वीक कितलो जातलो, IEW आनी गव्हर्मेंट फंक्शनाक कितलो दितलो तो PM ऑफिसा कडल्यान अजून फायनल येवना. बट 6 तारीख ही कन्फर्म जाल्या. टायमींग कितल्यांक सुरू जातलो कितल्यांक सोंपतलो हो PM ऑफिसांतल्यान कन्फर्म जाल्या उपरांत. गव्हर्मेंट प्रोग्राम एट मडगांव फातोर्डा बस म्हणजे मडगांव बस स्टँड इन शॉर्ट. नॉट बस स्टँड इटसेल्फ. 25th. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. गोंय कामगार कल्याण कायदो, गोवा सर्व्हिस रूल आनी केंद्रीय GSTचे फाटभुंयेर गोंयच्या GSTत कांय बदल करपाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. मजगतीं सरकाराच्यो स्किमी आनी ट्युरिझमाचे उदरगतीक सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांचो आदार घेवपाचें थारलां. बजेटांत 2 कोटींची तरतूद. रजिस्ट्रेशनूय सुरू. गोंय कामगार कल्याण कायद्या सयत GSTत काय बदल केल्यात म्हणून मुख्यमंत्र्याची माहिती. Proposal for the further amendment in the goods and service tax amendment, it is an केला. It is an for amend केला 2007. Yeah. It is according to the central GST. तेज्या उपरांत गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स अमेंडमेंट बिल जो ऑर्डिनन्स आमी फाटले फावटी पास केल्लो पळय न्ही ते बिलात कन्वर्ट केलो. ताज्या उपरांत प्रपोजल अमेंड गोवा ज्युडिशियल सर्वीस रूल 2013 अमेंडमेंट केला. बाकीचे रुटीन सगळे अशेंच आसा. एक्सपेंडिचर सँक्शन आनी हे ते आसा. बाकीचे व्हडलेशें कांय नाशिल्लें. मजगती सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर स्किमी वरवीं बजेटांत 2 कोटीची तरतूद करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. इन्फ्लुएन्सरांनी रजिस्टर करचें. बरो प्रतिसाद मेळटा तांकां खंय ऑनबोर्ड घेता. सुरवातीक फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जवळपास तांचे वेगवेगळ्यो कॅटेगरी ठरोवन म्हणजे कोणाचो कितले लायक आसा, कोणाचे कितले सबस्क्रायबर आसा, कोणाचे कितले फॉलोवर्स आसा. फॉलोवर्स आनी सबस्क्रायबर्स हे लक्षांत घेवन तेंच्यो कॅटेगरी डिसायड करतले. म्हणजे कॅटेगरी A, B, C अकॉर्डिंग टू डॅट कॅटेगरी म्हणजे कोणाचे सबस्क्रायबर्स कितले आसा तेज्या नुसार आमी ताका तेजे रेट्सूय डिसायड करतले.
कंटेंट जनरेट करप तांच्यांनी, कंटेंट आमी क्रिएट केल्लो तांकां दिवप आनी तातूंतल्यान गव्हर्मेंट वेगवेगळ्यो स्कीम प्रमोट करप. विशेश करून 15 year रेजिडन्स ताच्या खातीर कंपल्सरी आसा, कारण आमी गोंयकारांक प्रमोट करपाक सोदता म्हणून 15 वर्साची रेजिडन्स हो कंपल्सरी. आनी सोशल मिडियाचेर आसलेलो 18 वर्साच्या पेक्षा चड आसचो. धाकल्या भुरग्यां खातीर न्ही, नाजाल्यार परत आमी 18 वर्साच्या सकयले भुरगे ते आजकाल ते एक्सपर्ट जाल्ले आसा. फायनान्शियल प्रोविजनूय बी आतां त्या बजेटांतल्यान अप्रॉक्सिमेटली 2 crores of rupees ताका फायनान्शियल बजेटरी प्रोविजन सुद्दां आसतलें. ही स्कीम आमी आतां लॉन्च करून पूर्णता बजेटाच्या उपरांत तेजें इम्प्लिमेंटेशन रोखडेंच सुरूय जातलें. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकारा बरोबर स्वप्नील तारी. घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. TCP कायद्यातले वादग्रस्त कलम 16B काडून उडोवंक दुरुस्तीक मंत्रिमंडळाचे बसकेत बावटो. प्रादेशीक आराखड्यातले वा ODPतले इको सेन्सिटीव झोन सोडून बाकीचे जमनीचो झोन बदलपाक, ऑल्टर वा मॉडिफाय करपाची कायद्यात तजवीज. मंत्रिमंडळान मान्य केल्ली दुरुस्ती विधानसभेत मान्यतेक घेतली. सरकार TCP कायद्यात दुरुस्ती करता. TCP कायद्यातले वादग्रस्त कलम 16B काडून उडोवपाक दुरुस्तीक बुधवारा मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. तशेंच कायद्यात आनीक एक तजवीज केला. प्रादेशीक आराखड्यातले वा ODPतले इको सेन्सिटीव सोडून खंयचीय जमीन 30 दिसाची भौशीक सुचोवणी काडून लोकांच्यो सुचोवण्यो घेवन झोन बदलपाक, अल्टर वा मॉडिफाय करपा खातीर ही तजवीज. कॅबिनेटान मान्य केल्ली दुरुस्ती येता त्या विधानसभेक मान्यतायेक येतली. फाटली 4 वर्सां 16B कलम हायकोर्टा मुखार आसा. फाटल्या सरकारान जमनीच्यो झोन बदलपाचे 7,000 मायज अर्ज मान्य केल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. नो डेव्हलपमेंट झोनात उबारिल्ली 2 बांदकामां केन्ना वडयता 29 जानेर मेरेन सांग हायकोर्टाची हरमलचो आदलो सरपंच बेर्नार्ड फेर्नांडीसाक ऑर्द. ही बांदकामां बापायची आनी काकाची बेर्नार्दाचो दावो. दोनूय बांदकामां सील. पंचायत सचिवाचो रिपोर्ट. 64तली एकूण 50 बांदकामां सील. उरिल्ल्यांक नोटीस. CZMAची कोर्टाक जाप. सील काडपाचें ना, कोर्टाची ऑर्द. The case about Armal CRZ violation on the beach at Girkarwada came up before the High Court today. The High Court has now directed the Sarpanch to tell by Monday to the court whether he is himself ready to demolish the ground plus 3 building constructed by him. He will have an opportunity to tell the court by Monday about this. Thereafter, the High Court will take a call based on this statement, whichever he is making before the High Court. As far as structure of in the neighboring plot is concerned, which was that party had undertaken to demolish by itself, there he made a statement before the High Court today that 3rd floor has been already demolished. Now this was just a statement. We'll have to verify it at site whether actually the 3rd floor has been demolished. And the moment we verify it, we'll tell the High Court whether it has been actually demolished. This is as far as that structure is concerned. And as far as other structures are concerned, the inspection report has been produced by the CRZ authority showing more illegal commercial structures. The High Court has directed that the Pollution Control Board should look into this and take appropriate steps as far as commercial activities are concerned. And the High Court has permitted the CRZ authority to submit further report based on the inspections which will be carried out henceforth. कोळवाळे जेलीत कंठाळो, सुरक्षेच्यो भंयो. मोबायल, ड्रग्स, पैसे असल्यो गजाली कैद्या मेरेन आतां मेरेन पद्दतशीर पावताल्यो. फाटल्या कांय वर्सांत अश्यो कितल्योश्योच घडणुको उक्ताडार. आतां इंडक्शन शेकडोत जेलीत पावल्यो. ते बरोबर 5 मोबायल, बिस्किटांतल्यान तंबाखू आनी गांजाची तस्करी, सुत्रां सांगतात. कोलवा जेल वेगवेगळ्या घडणुकां खातीर सदांच लायमलायटांत. थंयचे सुरक्षेचे 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार म्हणून फामाद. मोबायल, ड्रग, गँगा मदीं वाद अश्यो एक गजाली उक्ताडार येवन लेगीत IGP सयत पुलीस यंत्रणा सुशेगात. आतां तर थंय इंडक्शन म्हळ्यार इलेक्ट्रीक गॅसूय पावल्या. फाटल्या 3 वर्सांत थंयच्यो म्हत्वाच्यो घडणुको पळयात. 26 जानेर 2022 दिसा कैद्यांकडच्यान 75 मोबायल फोन, ड्रग आनी कॅश जप्त केल्ली. 2 जून 2022 दिसा ड्रग तस्करीच्या प्रकरणात एक जेल गार्ड धरिल्लो. ताच्या कडच्यान 1,40,000 कोकेन जप्त केल्लो.
23 जून 2022 दिसा आनी एक जेल गार्डाक धरलो. ताचे कडच्यान 5 ग्राम कोकेन जप्त केल्लो. ऑगस्ट 2022 सुमार 2 कोटी रुपया मोडून सुरक्षेच्या नजरेन काम करपाक पावलां मारली. मात आयज मेरेन कांयच जालें ना. 2 डिसेंबर 2023 दिसा एका जेल गार्डा कडेन ड्रग्स सापडिल्लो. 23 जानेर 2024 दिसा 3 इंडक्शन म्हळ्यार इलेक्ट्रीक गॅसी जेलीत पावले. तशेंच 5 मोबायल फोन, बिस्किटेंतल्यान तंबाखू आनी गांजाची तस्करी जाता म्हणून सुत्रां सांगता. कोलवाळ जेलींत पावपी वस्तू पळयल्यार थंयचे सुरक्षे विशीं प्रश्नचिन्ह. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मडगांवां कोयराचो प्रस्न उरूंक ना. दिसपट्टो कोयर काकोडा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटार चल्लो म्हूण एजी देविदास पांगमान हायकोर्टाक सांगला. मजगतीं संसड्यार 15 दिसां भितर बायोमिथेनेशन प्लांट उबारात म्हूण मडगांव पालिकेक हायकोर्टाची ऑर्डर. केस 20 फेब्रुवाराक दवरल्या. Entire waste that is generated now in Margaon is going to Kakoda. So therefore, as of now, the issue of disposal of this garbage from Margaon is sorted out. The only problem that is lying there is about that legacy waste which is there, which was generated for years together. In fact, that old waste is already been processed, and that RDF is required to be transported to cement company. That RDF is not a waste; it's actually a fuel. So that is no more a problem. There is another waste which was generated in another last 2 years or so. That is also being processed. Now no new waste is being kept or dumped at Sonsoda. So therefore, as far as Margaon issue is concerned, according to us, it is all sorted out now. Only for 1 or 2 minor things which are required to be done. The issue of garbage as far as Margaon is concerned, that is sorted out. It is only for the municipality now to ensure that this garbage that is generated every day from Margaon is properly transported to these sites which is allocated at Kakoda. म्हापशेची बोडकिनीची जात्रा सुरू. हे 89वें वर्स जागृत आनी आंगवण सांगण्याक पावपी म्हूण बोडकेश्वराक लोक मानतात. म्हापशेकारांचो तो राखणदार. गोंयचे तशेंच गोंया भायलेय लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या जात्रेक येतात. बोडकिनीची फेरी फामाद. गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लेनूय बोडकेश्वराचे दर्शन घेतले. To visit this temple, Grama protection of the area by Grama temple deity. Of course, Goa is considered as God's own state and area. From always it is protected by even from the colonial attacks and other things. The power of the village Grama, Devada, Devan and Devada are always be seen everywhere. I had occasion to visit almost all temples and churches in Goa, and today, because when I reached here, the faith of the people in this deity and other things are there. So in a dharmic way is not confined to temples alone, but all the faith. Our concept is also that Anubhadra Kadavo Yanda Vishantaka, let noble thoughts come from everywhere. So that is why Indian society, unity we can see everywhere. Through the process of legal also Rama, that Ayodhya incident is there now there, that temple. It is not confined to a religious faith alone, but the faith of the entire people. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.